भाजपाच्या गाभा समितीन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर 4 नांवां दिल्लीत धाडल्यात। हातूंत सद्याचे खासदार श्रीपाद नायक हांचे सयत आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकर तशेंच आदले आमदार दयानंद सोपट्यांचो आस्पाव आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उत्तरेंतल्यान मंत्री श्रीपाद नायकाकूच उमेदवारी मेळटली अशी हिंट दिल्ली खरी, पूण भाजपाच्या गाभो समितीक मात 4 नांवांचेर विचार करचो पडलो। ही 4 नांवां आतां दिल्लीक धाडून दिल्यात। 4 नांवां मदल्या एकाचें नांव आतां फिक्स जातले। हे नांव कोणाचें आसतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष लागून उरला। लोकसभा निवडणूक साधारण एप्रिल म्हयन्यात जातली अशी खबर येता आणि त्या धर्तीचेर आता सगळ्याच पार्टींचो उमेदवार ठरवपाची जी प्रक्रिया जी आसा ती गती मेळिल्ली आसा। ह्याच्याच जशें आमी पळयलें की फाटल्या विकान आप आनी काँग्रेस हांणी एकठांय येवन त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केलेले आसा। तशेंच काल एक बीजेपीन आपली कोर कमिटीची मिटींग घेतली अर्जंटली आणि उत्तर गोव्यातली 4 नांवां त्यांनी डिक्लेअर केलेली आसा। ती नांवां जावन आसा श्रीपाद नाईक जे आत्ताचे खासदार आसा त्यांचे नांव आसा लिस्टान, दिलीप परुळेकर हे माजी पर्यटन मंत्री आसले त्यांचे नांव आसा, दयानंद सोपटे जेचे नांव खूप चर्चेन पयलींच्यान आसले त्यांचेय नांव आसा लिस्टान, आनी दयानंद मांद्रेकर यांचे सुद्धा एक जे शिवोलचे पयलींचे आमदार आसले त्यांचे सुद्धा नांव ह्या लिस्टान आसा। श्रीपाद नाईक, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर आणि दयानंद सोपटे ही 4 नांवां उत्तर गोंयांसून बीजेपीन सध्या डिक्लेअर केलेली आसा। दक्षिण गोंयची त्यांची ठरवंक ना। दक्षिण गोंयची त्यांची मिटींग कदाचित आज जातली आणि आयज कदाचित आमकां त्यांची नांवां कळोवंक शकता अशी म्हायती आमकां मेळटा। तर ही काल जी त्यांची अर्जंट मिटींग जाली ती अर्जंट मिटींग घेतली बीजेपीचे जे निवडणूक प्रभारी जे आसा आशिष सूद यांच्या अंडर ही मिटींग जालेली कोर कमिटीची आणि ही मिटींग जावन काल त्यांनी उत्तर गोंयची 4 नांवां डिक्लेअर केलेली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।